लोकसभेची वेंचणूक तोंडार पावली तरी काँग्रेसीमधली गटबाजी सोंपपाचें नांव घेना. लोकसभा उमेदवारी खातीर एल्विसान अर्जच करूंक ना म्हणून सांगपी MK शेखाक काँग्रेसीच्याच मेल्विन फर्नांडिसान जाप दिल्या. एल्विस गोम्स हांच्या लोकसभा उमेदवारी अर्जाविशीं MK शेख हांणी केल्लें स्टेटमेंट पुरायेन चुकीचें आसा. काँग्रेसीन इत्सूक उमेदवारांचे अर्ज मागिल्ले तेन्ना अर्ज करपी पयलो एल्विस गोम्सूच आशिल्लो. एल्विस गोम्साचो अर्ज आपूण स्वता व्हरून दिल्लो. आतां MK शेख हाणें तो कित्याक घेवंक ना हाचें तांणी स्पश्टीकरण दिवचें अशें मेल्विन फर्नांडीस सांगता. काय जाल्यार दिसता ताका उत्तर दिवपाची गरज ना, कित्याक ही इज अ सिनियर पर्सन, पार्टीनूय खूब सिनियर तो. ताका होमवर्क सारकें करूंक ना ताणें. हो जाहीर स्टेटमेंट करता आसतना ताणें खरें म्हणजे होमवर्क करपाक जाय. हो पळय हो मिस्टर मेल्विन फर्नांडीस, ताका ताजे बद्दल चड खबर आहा. सांग. ज्या दिसा काँग्रेसान नोटीस काडलेली बाबा तुमी तुमचें कोणाक इच्छा आसा कॉन्टेस्ट करपाक, तुमी तुमचें एप्लिकेशन दिवचें म्हणून. पयलें एप्लिकेशन ज्या दिसा नोटीस काडल्या, नोटीस काडटा 5 मिनटांनी एल्विसाचें एप्लिकेशन MK शेखाच्या हातीन पावलां त्याच दिसाक. आनी दिवपी हांवें दिल्लें सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट कमिटी प्रेसिडेंट सावयो कडेन, सावयोन व्हरोन MK शेखा कडेन दिलां. आनी MK शेखान हें एप्लिकेशन घेवूं ना. आतां कित्याक घेवूं ना तें MK शेखान जाप दिवपाचें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.